विषय असो आसा की पावसान जे वयली झाडां येतात ती अडकतात आणि हे कोणाक तरी कॉन्ट्रॅक्ट दिले वयता तेन्ना ते व्हडली व्हडली लाकडां ते काडटात आणि ह्या वर्सा आतां कॉन्ट्रॅक्टरान अशें उतर दिलें की जी सकयल लाकडां गेली ती आपूण काडटलो म्हणून आणि हे एक व्हडले एक मून आसा ते म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टराचो अंदाज ते 12 टन आसा आणि तेंची जी क्रेनीची कॅपॅसिटी आहा ती 7 टन आसा. तेका लागून कॉन्ट्रॅक्टरान आयज उतर दिलें की ह्या वर्सा ते एक बारीक कट करून ते काडटा म्हणून. जर समजा ना काडले जाल्यार हेचो भरपूरसो परिणाम दर वर्षी म्हणजे 2-3 वर्सां दर वर्षी ह्या मुनाचो परिणाम जाता. आता जे हांगा जे तो मून आसा म्हणटा पळय तेका कितली वर्सां जाली? तेका जवळ जवळ हे तिसरें वर्स तेका त्या मुनाक आणि पयलीं जे सकयल लाकडां कातरून सोडटाले ते काडीत नासले पूण ह्या वर्सा तेंच्यांनी ते उतर दिलें की सकयल जी लाकडां व्हांवोन गेली ती आमी काडटले म्हणून. तेचो बरोसो त्रास जाता कोणाक जे बाबडे छोटे मोठे मच्छीमार आसात आमचे जे थोडेशे आपली तेचेर रोजीरोटी ते नुस्त्याकाचेर रोजीरोटी चलयता ते नुस्त्याकाक येतात रातचे येतात दिसाचे येतात तांकां ती काडलेली सकयल सोडलेली लाकडां भरपूर त्रास करतात पूण कॉन्ट्रॅक्टरान बरें उतर दिलें ह्या वर्सा आपूण ती सगळीं काडटा म्हणून. ते म्हाजे अशी तांकां रिक्वेस्ट कॉन्ट्रॅक्टराक की तेंच्यांनी ती लाकडां काडुची आनी खंय तरी तेका आग लावची किंवा कोणूय व्हरता अशी थोडेशे जळ्याक व्हरता तेंच्यांनी व्हरची ती. ओके बरोचसो त्रास जालो लोकांक. बरें. आता हांगा जे भुरगे जे कोण न्हांग बी येतात किंवा हांगाच्यान उडकी मारतात ते हय बरेचशे भुरग्यांक कोण आडावपी ना आनी भुरगे थोडे म्हणजे जर भुरग्यांक कशें आहा आमच्या खेड्यांतले भुरगे अशाच हेच्या वयल्यान उडकी मारतले तांकां स्विमींग पुला लागीना तांकां जर आपले कला कौशल्य दाखयतलो जाल्यार ते खंयच्यान खंय तरी ते वयर सरो शकता म्हणून ते थोडेशे आपली कसरत दाखयता ना अशें ना आनी थोड्यांची एक हौस आसता म्हणून ती उडकी मारता. आमी म्हणटा तेंच्यांनी थोडे म्हणटा तेंचे थंय उडके कित्याक मारप न्हू जाल्यार कित्याक मारप न्हू तेंच्यांनी मारप उडके खेड्यांतले भुरगे मातशे तवणस आसता तेंच्यांनी उडके मारप न्हू जाल्यार म्हणटा जाल्यार तेंच्यांनी कारण दाखोवप कित्याक मारचें न्हू तांकां स्विमींग पूल लागीना स्विमींग पूल तशें लागीना म्हणून न्हांवपाक येतात ते आपल्या गांवांत न्हंय आसली तेन्ना न्हंयेन ते बिंदास न्हाताले आतां खंय तरी तांकां बंदारो मेळ्ळो ते बंदारा वयल्यान ते उडके मारतात आनी सकयल जी लाकडां आसतात ती तांकां खूब त्रास करतात. जर समजा एखादो भुरगो अनवळखो भुरगो जर दुसरे भुरगे आमचे भुरगे उडकी मारता म्हणून भायल्या भुरग्यान जर उडकी मारली आनी त्या लाकडान जर अडकलो भितर जाल्यार लुकसाण कोणाची आमच्या गांवच्या भुरग्यांची आमच्या शेजारच्या गांवच्या भुरग्यांची लुकसाण जावची न्हू म्हणून आमी कॉन्ट्रॅक्टराक एक रिक्वेस्ट करता की तेणी सगळीं लाकडां काडची. बरं. हांगा जो बंदारो जो आसा पळय तो बंदाऱ्याक आतां तुमी प्लेटी घालतात ते कित्या खातीर बंदाऱ्याक प्लेटी बंदाऱ्याक घालतात हे उदक जे वयता पणजी पर्वरी जे आमचे भाव सुशिक्षीत भाव खंय कोण पर्वरी रावता पणजे रावता तांकां तेंच्याच उदकाची सोय करपा खातीर पूण आमच्या गांवांक तेचो कांय व्हडलो फायदो जायना वयल्यान लुकसाण जाता कशी म्हटल्यार तर ते ह्या सुक्या दिवसांत ते उदक आडावन रावता म्हणजे तुंबोवन रावता आनी घाळी जी आसता कठडे ते फुगल्या कारणान पावसान मोठे उदीक येता तेन्ना ते फुगलेले ह्या घसाघस कोसळोन वयता. आयज परिस्थिती अशी जाली पयले ह्या न्हंयचे कालयांव काडटाले थोडे कोण सकयल रेंव काडटाले आयज ते काडपाक सगळ्याक बंद जालें आनी काडपाक चान्सूय ना म्हणटकूच वयलो ह्यो कालयां आनी माती येवन सगळी न्हंय भरलेली आसा उदीक कित्याक भायर फुटचें ना आनी कित्याक गांवांनी उदीक वयचें ना कित्याक ही झाडां जी आसा पळय ही झाडां खंयच्यान येतात आनी कशी येतात आनी ही जी झाडां येतात ती न्हंयच्या कठड्या वयली हेच कारण गीमभर पूर्ण गीम उदक तुंबोन रावल्या कारणान तेचे झाडांचेर परिणाम जाता तेची सगळीं मुळां बिळां ती सैल जाल्ली वयता म्हणजेच फुगता पाणी आनी फुगल्या उपरांत पावसान जेन्ना उदीक जोराचें येता तेन्ना ते कोसळोन पडटा आनी अशी ह्याच 3 वर्सांक भरपूरशीं झाडां न्हंयच्या कुशीची भरपूरशीं झाडां महाराष्ट्रांतल्यान जावं आमच्या गोंयांतल्यान भरपूरशीं झाडां कोसळान ती येवन बंदाऱ्याक अडकतात. आमकां कॉन्ट्रॅक्टरान उतर दिलें की ती मून काडटा म्हणून आनी आतां सद्या लोकांची गरज आसा उदकाची आमकांय कळटा उदकाची गरज आसा जाल्यार तेंच्यांनी पयलीं ते काडपाक जाय आसलें पूण आयज 2-2 प्लेटी घालून त्या उदकाची सोय तेंची करता मान्य आसा पूण कॉन्ट्रॅक्टरान उतार दिलें त्या प्रमाणे तेणी ते मून काडचे बारीक करून ते काडचे इतलीच ताका रिक्वेस्ट आनी जर समजा 2 प्लेटीच्या वयर जर तेंच्यांनी प्लेटी घातले तर ताका आमचो आक्षेप आसतलो आमचो विरोध आसतलो पूर्ण पंचायतीक घेवन हय पुलार आमी वेळ पडल्या उपोशण म्हण आनी कसले हें करतले निदर्शने करतले.